I4 Doyal Deva, page 117. Doyal Deva kakluticha, Bogos Bapa Mogacha, Bapoy Monong Arvanaka, Burgyang Tusha Sonaka, Ajisu Akaklut Magda, Tituloy Munpagsita, Sormasya Patkang Kandalda, Ay Chanti Sogli Santa, Patkakatin Makafavo, Uzokotin Sasnatso, Koshvolvole Imkonache, Sodan Zoltya Ujache. Good morning to you all. Good morning, Father. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आत्मिक व्यायामान नमस्काराची यात्रा. मोगाल इश्टानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा आत्मिक व्यायामान नवसरणेची यात्रा. बाग इनासाची आत्मिक व्यायामान आमकां एक आदार आत्मिकायेन वाडोवंक आनी जिवीत नवसरूंक. आमी यात्रेकारां आमचे ध्यान मन मागणे आनी चिंतपान वरवीं आमच्या कालीज बापाच्या येवजणेक उठकें कोत्ता. ह्या नवसरणेच्या यात्रेंतल्यान आमच्या जिवितांत आमचो बोरवांचो अदीक घट जावंक, तशेंच आमच्या जिवितांत बापाचो मोग आनी ताणें दिल्लें मिसांव वळखून घेवंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, आयज कृपेच्या नव्यानाचो 7वो दीस. आयचो विशय आमकां कोलीत कोत्ता आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक, आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक, पातकी जिवीत सोडूंक आनी बरें जिवीत जियोंक. To change our sinful nature and to have a transformation. आनी आमी सगळीं ह्या प्राचीत काळांत आमी भितर सरला. आनी देव आमचो मोगाल देव आमकां सदांच परत परत आमंत्रण दिता, आपणाशी परत येयात, आपणाशी परत येयात. तो देवाचो उलो आमी स्विकारुया, पातकांक पाठ करुया, जेजूचो मोग आनी काकलूत आमी आमच्या जिवितांत अणभवया आनी आमच्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पोतयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांचांक वारवरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतयेता देव आमची काकलूत कोर आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie
प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका, आमची काळजां बदल, आमची मोना सोर्गीचे शिकवणी उजवाडाय. हे पोरी प्राचीत काळाचे त्यागी जिवीत आमकां सुफोल जायशे कोर. हे आमी मागता आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान कडेन उलोवन सर्वेस्पोरान म्हणलें, इस्रायेलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. चोरू नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्टावूं नाकात. हांव सर्वेस्पोर तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तीन ताचें खाण घेवं नाका. वावराड्यांची मजोरी दुसरो सकाळ पर्यान दवरूं नाका. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्याचे वाटेर आडकोळ घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें भें दवर, हांव तो सर्वेस्पोर. अनित करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका वो गिरेस्तांक फुसलावूंक सोदूं नाका. पूण निती परमोणें पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारणा विरेत पेल्याचें रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पोर. तुज्या भावाच्या काळजांत दुवेस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय. आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूद घेवं नाका आनी तुज्याच लोकांचे भुरग्याचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. हांव तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें, देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सगळीं सायबा म्हणुया, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर सोर बरी, जिविताची घटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. जबाब, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानव सर्वेस्परा. म्हज्या कडपा, म्हज्या तारका. जबाब, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सगळीं उबी रावुया. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक मोलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिनवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवली शेल्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेल्यांक आपल्या उजव्याक
आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करूंक घेयात. कित्याक हांव भुकेलोलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव ताणेलेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाचूर कसो आयलोलो आनी तुमी म्हाका भिराड दिलें. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोनींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब कोत्ताली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलोलो पळोवन जेवंक दिलें, ताणेलोलो पळोवन तुका पिवंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर भिरांत दिली, विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनी तूं पिडेंत ओ बोडकोनींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलो? आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्यान ल्हान भावा भयणींक मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटालो, शिराप पडलेल्यानो सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाचे उज्यांत म्हजे सोशिल्ले कोचून वचात. कित्याक हांव भुकेलोलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना. हांव ताणेलोलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाचूर कसो आयलोलो पूण तुमी म्हाका भिराड दिलें ना. विंगलो जालोलो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोणकोनींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब कोत्ताली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलोलो, ताणेलोलो, वाचूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत ओ बोडकोनींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो ताका जाप दिवन म्हणटालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे ल्हानांतल्यान ल्हान मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतोली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, प्राचीत काल म्हणजे कितें? प्राचीत काल म्हणजे देव कुरपेचो काल. कित्याक देव आमकां कुरपा दिता, मोग दाखयता, काकलूत दाखयता आमी आमचें पातकी जिवीत बदलूंक, नवें जिवीत जियोंक. आनी जरी तर हांव आयज पातकी जिवीत जियेता जाल्यार आमी आयज यू टर्न मारुया, कुमसार जावया आनी बरें जिवीत जियोंक वावरुया. एका दिसा एक मनीस सकाळीं फुडें आपली व्हडली गाडी घेवन कांय कामाक लागून तो पणजे ते म्हापसा वचूंक भायर सरलो. आनी तो आपली गाडी चलयता तो मिरामार पावलो. पणजे वचपाक तो भायर सरलोलो, म्हापसा वचपाक तो भायर सरलोलो, पूण तो मिरामार पावता. कित्याक रॉंग डिरेक्शन घेवन तो मिरामार पावता. आनी तीच वांकडी वाट, रॉंग डिरेक्शन तो धरता आनी फुडें वचून तो दोनापावल पावता. आनी जेन्ना तो दोनापावल पावता ताका गोमोन येता हांव रॉंग डिरेक्शनाचेर आसा म्हूण. आनी जेन्ना ताका गोमोन येता तो आपली गाडी तो थांबयता आनी तो चिंता आपूण खंय वचूंक भायर सरलोलो, आपूण कित्याक वचूंक भायर सरलोलो तो चिंता. आनी चिंतून तो यू टर्न मारून म्हापसा वचपाचो रस्तो तो धरता.
आनी जोरी तर मनीस रॉंग डिरेक्शन घेतलेलें जाल्यार ताका लोक पिसो म्हणटले आहले. पूण तो मनीस तो चिंता, यू टर्न मारता आनी सारकी आती वाट तो दवरता. प्रितीच्या इश्टानो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी जायते फावटी वायट रस्त्यार आमी चलता, वायट जिवीत आमी जियेता. सोबार कारणां खातीर आमी वायट जिवीत जियेता, वायट उतरां आमी दुसऱ्यांक दिता. मोगाची उतरां आमी दिना, पूण वायट उतरां आमी दुसऱ्यांक दिता. दुसऱ्यांक आमी वायट कोत्ता, दुसऱ्यांचे वायट आमी चिंता, आमच्या मनान वायट चिंतना आमी दवरता आनी दुसऱ्यांचे आमी वायट चिंता, फोटी मारता, चोरी कोत्ता, सोरो पियेता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर हाकाच लागून आमी वायट जिवीत जियेता. ताकाच लागून आमी बरें जिवीत जियोंक आमी विसरता, दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक आमी विसरता, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी विसरता. तर आयची वाचपां आमकां पेल्याचो मोग कर ह्या उतराचेर आमकां नियाळ करूंक आपयता. आनी आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, पयलें वाचप आमकां कोलीत करता आमी पेल्याचो मोग कशे भाशेन करूंक जाता. पयले सुवातेर मोग करून, सेवा करून. जेन्ना ती आकांतांत आसता तेन्ना आमी तांच्या आदाराक पावूंक जाय. जेन्ना तांच्या जिवितांत कोश्ट आनी दूख येता तेन्ना आमी तांचें जिवीत आयकूंक जाय, तांचें दूख आमी आयकूंक जाय, तांची कोश्ट आमी आयकूंक जाय. आनी शेकी देव आमकां सांगता, देव आमकां आज्ञा दिता, तुजोच मोग कोत्ताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो कर. आनी हीच आज्ञा आमी आयच्या प्राचीत काळांत आमी आपणावंक जाय. देव आयज प्राचीत काळांत आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता, तुजोच मोग कोत्ताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो कर. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू मनशाचो पूत येतलो तेन्ना कशी तांचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी कसो तो गोवली शेल्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन आपल्या उजव्याक आनी दाव्याक कोत्तलो म्हूण आमकां सांगता. उजव्यांक आसलोल्यांक तांकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें, तांकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. कित्याक तांणी तो भुकेलोलो तेन्ना जेवण दिलें, ताणेलोलो तेन्ना पियोन दिलें, वाचुरो आसलो तेन्ना भिराड दिली, विंगलो आसलो तेन्ना न्हेसोवन दिलें, आनी पिडेंत आनी बोनकोनींत आसलो तेन्ना भेट दिली. आनी शेकी जेजू म्हणटा, जे तुवें आपल्याक पेल्याक केलाय तेच तुमी म्हाका केला. जितले तुवें दुसऱ्यांक आदार केलाय, दुसऱ्यांक मोग दाखयलाय, तितलेच तुवें म्हाका आदार केलाय, म्हजो मोग केलाय. तर ह्या प्राचीत काळांत आमी उपास, मागणे आनी दान करता. तशेंच जाता तितले आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी वावरुया. वायट जिवीत सोडूंक बरें जिवीत जियोंक आयज आमी देवाक भास दिवया. आनी हेंच करूंक देवाचो कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आनी गरजो देवा लागीं घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भागिवंत फ्रांसीस शावियराच्या देखींतल्यान देवाचेर थीर भावार्थाचे उत्तम नमुने जावन आपल्या पोरजेचो भावार्थ वाडोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Mocha Papa, Noya Disham Chiga, Biswa
आपली जबाबदारी प्रमाणीकपणान पाळूंक आनी बोरवोशान आपले पोरजेचे जिवीत फावो त्यो सवलत्यो दिवन तांकां दादोशी करूंक बापाची कृपा मागुया. मोगाल बाबा, दयाधीश आमचेर गाव, विस्वासान केले आमचे मागणे आमी सगल्यांनी ह्या उत्सवीक वर्सांत आमच्या नवसरणेच्या यात्रेंतल्यान आमच्या जिवितांत आमचो बोरवोसो ओदीक गोट करूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. मोगाल बाबा, दयाधीश आमचेर गाव, विस्वासान केले आमचे मागणे आमची भावां भयणां जी पिडेंतल्यान जिविताचे प्रश्नांतल्यान आपल्या जिवितांत जो बाब सोदतात तांचो देवाचेर भावार्थ वाडोवंक आनी काळजीदारपणान आपले आगवडायेक तांणी फुडो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाल बाबा, दयाधीश आमचेर गाव, विस्वासान केले आमचे मागणे काकलूत सारा बापा, जिवीत बदलून नव्यान तुजेशी येवंक तूच आमकां आपयताय. ही थोडी मागणी आमची आयक आनी तुजी खोशी जाल्या ती आमकां फावो कर आनी नव्या जिविताक वेग मारूंक तुजी कृपा आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोयता ही आमची दाना, पेज 32, C11, C11. Betoyta hi आमची दाना, तेच बरोबर आमची चिंतना, माता तोसी गोरवार दाना, बदल सोम्या आमची मना, माता तोसी गोरवार दाना, बदल सोम्या आमची मना, दिता तुका फुला फुला, बदल आमची शेतां मला, उत्पन्न करच्या ओदीक फला, मागता आमी तुजी बाला, उत्पन्न करच्या ओदीक फला, मागता आमी तुजी बाला. म्हज्या भावा आनी भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेता देवा बापाक मानता तसलें म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाल बापा, भक्तीपोणी आमी तुका भेटयता. तें बलिदान तुका मानोंत ताचे वरवीं आमचें जीण पवित्र जावंक आनी आमचे पातकांची माफी आमकां मेळूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सवकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दोन वोन दिताना अनगुणाचे तूं बोल मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय, वेगवेगळे संगूत वाडयताय आनी क्रिस्ताक आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. ताचे सांगाती आमचे ताले मेलोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले खोशेन खोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात. हे म्हज्या रोगताचे काल्स, नव्या आनी सासणी कॉलराचे हें रोगत पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawatatso good porgotuya. Somia Jesu amio unukata Alie kachitle mieta Title pavrito Voi babaneso Amito shemara ogota. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेच्या विस्तारलोले तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी कार्डिनल फेनरा आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेलेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोटीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोर पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती
तिच्या पोती भागिवन झुजे भागिवन दोम दुता आनी सकाळी तुका मानोल्यांत त्या सगल्या भोगता बराबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोड पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले ते प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविताचो संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशायेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खोशे पोरमोने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान देवाची शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप कापतेली. आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कापतेली. आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कापतेली. आमकां शांती ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्यांच्या जेवणांक आपयलांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D25 क्रिस्ताच्या वतम्या. पेज 61. D25 क्रिस्ताच्या वतम्या. पेज 61. Sheta
जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच आमी दोळे धांपया. ताका आमी आमचे भितर येवकार दिलेलो आसा. जशे भशेन बागेवन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळें समोर पिलें जेजूक आनी ताचें जिवीत ताणें पत्करलें आनी तो जेजूक आपल्या जिवितान सहकार करूंक लागलो. तेंच मागणें आतां आमी उचारया आनी भितरल्यान सान आमचें जिवीत ताणें जशे भशेन सहकार करून सारलें तेच भशेन आमी ह्या मागण्यांतल्यान वच मनोभोग पत्करून जिवया. मोगाळ जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कोर. कितली कठीण जावन ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार दवर. जोखमी जावचो आसा जाल्यार जावं, झुजूंक म्हाका आयतो कोर. विसो मेळत ना मेळत कसल्याय कामाक म्हाका सुडसुडीत कोर. मुजरी मागिनासतना कोश्टीवार करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खुशी करता म्हूण जाणो जावंक ही एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन. प्रार्थया. काकलुचारा बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर. हे पोरी तुजो जोयतीवण मोग सासनाक वगलूंक आमकां फावो जावंक म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. फादर जेसन मोंतेरो ह्या आमच्या भावान हे मीस आमचे पासोट भेटयल्ले आसा आनी देवाचें उतर सुटावें करून आमकां आमच्या मनां उजवाडायल्लें आसा. ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर सगळे आमचे हांगसर वांगडी आसात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव आलिसांद्र आनी देल्फीम हे दोगूय जाण, त्या भायर आमची दुसरी हांगसर वावुरतात तितलीं जावं एमा, ऑल्गा, जया, स्मिता आनी बानुदास हे सगळे आमकां मदत करतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर आमचे वॉलंटियर्स हुगो आनी बाकीचे आसात ताचे बरोबर ते आमकां मदत करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. दर दिसा ते हांगसर आसात आनी सगळ्या मिसांनी वांटो घेवन आमकां मदत करतात. आमचो कॉयर फाबियोला, ताका देव बरें करूं म्हणटा. दया, गाब्रिएला आनी बेन्सी आमचो वो मिडियाचो वावर करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. जाणी आयज वाचपाक केल्लीं आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक आनी यूट्यूबाचेर जी भाग घेतात ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पाद्री भाव ह्या घरांत जे येतात ते आमकां मदत करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तर आमी देवा कारगां दीत रावया, कित्याक तो आमचें सगळें हें बरेंपण वाडयत आसा आनी आमकां सगळ्या वायटांतली स्वतंत्र करून ताच्या आनंदान, ताचे शांतीन आनी ताच्या संतोशान तो आमकां भरीत आसा. तर हे भशेन आमी देवाक दिनवाशीत रावया. आमची मिसां तुमी जाणात, सकाळची ह्या दिसांनी 3, 6, 7 आनी 8, सांगे 4:30 आनी 6 सवांचे मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां तेच भाशेन जालें. पूण परवां 12वेर निमाणो दीस नोयनाचो सकाळची 4 मिसां आसतलीं. 6, 7, 8 आनी 9:15. 9:15चे मीस पोरबेचें अशें जातलें. त्या उपरांत तें जातकूच हांगसोत्थान रोजरी गोज्जेपुर्यान व्हडलो खुरीस घेवन खुर्साची वाट आमी कोत्तेल्या. ते थंयचो समतोच घरा वेताना पेज घेवन वची. जांकां मीस मेळोंक ना थंयसर एक मीस आसतलें. सांगेच्या आदेसाक मागीर 4:30 आनी 6 सवांचें मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. आमी सदांच हांगसर मागण्यांत सगळ्यांक दोत्ता
हांव सकाळचें 5 तान मागणें करीत आसा 6:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी मातशें उणें केलेलें आसा मिसाक लागून, सुवाचे मिस जाता. ह्या दिसांनी 8चे मिस जातकूच नोव्हेनाच्या दिसांनी इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट आसा. सांगे 3 आमी काकूळचो त्योर्स आनी खुर्साची वाट घेता आमचे भाशेन. पूण निमाणे दिसा सकाळची आमी आमचे भाशेन घेता म्हणटोच सांगेच्या दिसा आमी इंग्लिशान काकूळचो त्योर्स आनी खुर्साची वाट घेतल्या. तुमकां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार मिसा आदीं मिसा उपरांत येवंक जाता. बागेवन फ्रांसीस शेवेरान सांगलां, कुमसाराक वचात, कोमयां घेयात आनी ह्या दिसांनी मिसान वांटो घेयात आनी तुमकां सगळें बरेंपण हांव जोडून घेतलो. कित्याक हो कुरपेचो काळ आसा. पिराचीत काळाचो, प्राचीत काळाचो काळ सदांच कुरपेन भरलेलो आसता. पूण जितली आमी येता हांगसर आनी साहेब आमचे पासून मागता ताका लागून आमी ओदीक येता आनी तो खरेपणी आमकां सगळें जोडून घेतलो. हांवें एक कॅलेंडर केलेलो आसा, बरी आठवणी आमच्या मनांत रिगोवच्याक. तो तुमी घेयात, हांव रेकमेंड करतां. थंयसर भायल्यान ती विकतात. सगळीं चित्रां ह्या बाजिलिकेची आदली आनी नवी एक्सप्रेसांव ते सायडीन जाता, हे सायडीन कशें जातालें ताची कूड बरे भशेन पळोवंक मेळटा. ही सगळीं चित्रां तातूंत आसात. तुमच्यान घेवंक जाता आनी दुसऱ्यांकूय एक भेट कशी, एक गिफ्ट कसो दिवंक जाता. आनी बरो गिफ्ट तो, कित्याक न्हयच आमी हांगसर येता पूण आमचें जिवितूय अदीक आनी अदीक त्या चित्रांनी बरोवन अदीक खोलायेन आमी बागेवन फ्रांसीसच्या शेवेराची उपासना करता. तर आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. सोरपोतवेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांकाल आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुया, तुमकां शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागीवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें. बागीवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काली सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमच्या ओतवेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजी विनोती दिशा ती पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासो तुज्या बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. U20 page 240. San Francisco Vera, ora cura, rati samcha moga, nastoniam, besanga soibo, desaramcha, sambalunam ka,
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Opening prayer. Lord Jesus, we join you on your journey to Calvary, knowing well that you are always with us in all our daily joys and sorrows. Help us to spend this time in heartfelt union with all who suffer today. On this journey, may be the pilgrimage of hope, even through the struggles of this station and the trials of life. May we assured that the world can change. May we be confident in the coming of your kingdom of love and justice and dignity for all your people. Amen. The first station. Jesus is condemned to death. We adore you, Christ, and we praise you. Because by a holy cross you have redeemed the world. Christ, a prisoner, stand condemned. Pilate judges them, washes his hand of the whole affair. May we never judge others unkindly. May we always accept responsibility for what we do to others. May we actively respect all God's people to every circumstance of the human condition, from the womb to the tomb. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The second station. Jesus is made to bear his cross. We adore you, Christ, and we praise you. Because by a holy cross you have redeemed the world. Our Lord takes up his cross. He has asked us to do the same. Yet, so often, we allow the daily crosses we bear, the lumber of our lives, to become stumbling blocks rather than stepping stones upon which to draw closer to him and to closer to our neighbor. Lord, let us see that the crosses we carry can be the root of our liberation when we remember you carry them with us. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended thee. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The third station. Jesus falls for the first time. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. His first fall can invite us to reflect on the fall of the young adult. We are reminded of the falls which we are so likely to make in our adolescence. We pray for all our young people that they will be saved from the temptation of drink and drugs. We pray that when they fall, the church will be waiting to help them to stand on their own 2 feet again. May we recognize and be inspired by the enthusiasm we find in our young people, who can be so committed to tackling injustice like climate change. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The fourth station. Jesus meets his mother. We adore you, Christ, and we praise you.
because by your holy cross you have redeemed the world. The image of Jesus meeting his mother inspires us to pray for mums and dads who are worried sick about their children, especially parents who seek to protect their children from bombs, bullets, injustice, and abuse. May we learn to better respect and protect Mother Earth, our common home. We give thanks to God for our own parents and we entrust them, living or dead, to His care. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always and then do with me what you will. The fifth station. Simon helps Jesus carry his cross. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Simon was an outsider in Palestine. He probably looked, spoke, and dressed differently from the locals. In this station, we see Jesus being helped by the very kind of person on whom he had always focused his healing attention, restoring dignity to the outsider, the marginalized, the despised. We pray for all those who suffer today. We pray for refugees who are trying to find a safe, secure life for themselves and their families. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. Sixth station. Veronica wipes the face of Jesus. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Out of the cruel crowd, a brave wee woman steps forward. She wipes the blood and mess from our Savior's face. On Veronica's towel, we see Christ, but we also see him in the poor, the neglected, in refugees, in those who suffer or stand up for what is right, like Veronica. When we support the poor and neglected, we stand in solidarity with people in the hardest circumstances, like Veronica. We pray that our support will help them to overcome their daily struggles and to challenge the unjust structures that keep them poor. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. Seventh station. Jesus falls a second time. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. Even with Simon's help, our Lord stumbles again and falls. We offer our own brokenness, despair, illness, and depression to Him. We pray for families at home and throughout the world who have fallen into mental illness, addiction, the effects of trauma. We pray for people who are suffering in the ways we do not even know. I love you, Jesus, my love, above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The eighth station.
Jesus meets the woman of Jerusalem. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. This image is from the Gospel of Luke, in which women play important role in the salvation story. We read of Elizabeth, Mary, and Anna at the start of the Gospel. Then as Jesus' death nears, we witness women crying prophetically their tears in stark contrast to the cheering crowd. We join with Pope Francis in praying that the dignity and the worth of women be recognized in every culture, and for an end to the discrimination they face in various parts of the world. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The ninth station. Jesus falls the third time. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Utterly exhausted, the Lord falls for the last time. We pray for those who have fallen sick, never to recover, elderly people or people who are terminally ill. May their dignity be respected until God finally calls them home. God bless all those who are working in the caring professions and those who look after their loved ones at home. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The 10th station. Jesus is stripped of his garments. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross we have redeemed the world. As we imagine the humiliation of our Lord being stripped of his clothes and of his dignity, we reflect on the mask we wear, the games we play, the pretense we put on. We must turn to the one who knows us inside out, knowing that one day we'll stand before him, stripped of all our pretensions. Lord, you know me through and through, and you love me with an everlasting love. That's all I need. Help me remember that. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. 11th station. Jesus is nailed to the cross. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. The nails are hammered in. Imagine the agony, the searing pain of each blow. We pray for those who suffer torture and for those who are victims of deliberate policies that inflict harm and pain upon them. We pray for the people we have crucified by our criticism, by our comments, our neglect. And we commit ourselves in tackling injustice and restoring peace to all God's people. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The 12th station. Jesus dies on the cross. Let us spare a few moments on this station. We adore you, Christ, and we praise you.
because by your holy cross you have redeemed the world. We pray that Catholics all over the world, with our friends and supporters, continue to improve the lives of the poorest people in the world, promoting justice, peace, dignity, and joy for all. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. 13th station. Jesus is taken down from the cross. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Our dead Lord's body is respectfully cared for and prepared for burial. There are social groups who collect and care for the bodies of people who have been abducted, killed, and dumped in rivers, sometimes because they have spoken out against violence or injustice in their communities. Their families, at last, can mourn. We are reminded to pray for justice and dignity for all, in life and in death. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. The 14th station. Jesus is laid in the tomb. We adore you, Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. His cold, dead body lies in silent darkness. The darkness and coldness entered deep into the hearts of those who loved him. But his body is the seed lying in the earth, waiting for new birth. As we remember the loved ones whom we have laid to rest, we join in the waiting for that day when every tear will be wiped away. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. I love you, Jesus, my love above all things. I repent with my whole heart for having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always, and then do with me what you will. Concluding prayer. God of grace and goodness, we are grateful to have had the opportunity to journey with your Son to Calvary. May these 14 reflections touch our hearts, deepen our relationship with you, and draw us closer to our sisters and brothers throughout the world. We pray that we may unite our hearts with Christ's and work towards the building of the kingdom of love and justice in prayer, action, and generosity for the dignity and joy of the poorest of the poor. We ask this through Christ our Lord. Amen. We pray for the speedy recovery of the Holy Father and for his intentions all together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I wandered far away from God. Now I'm
too long I've trod. Lord, I'm coming home, coming home, coming home, never more to roam. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.